भाई नमस्कार. नमस्कार. जय बसवमी. जय बाबाजी. आम्ही ऍक्च्युली आता समर्पण अनुभूती स्टार्ट केल्या पळय भितर सगळ्यांना आपला एक्सपिरियन्स शेअर करता कितल्या म्हणल्याची अनुभूती कितें कितें आता शेअर करता तर तुम्ही इथून तुमचा एक्सपिरियन्स शेअर करपाक शकता जेणे करून न्यू साधक जे येतले तांकां हेल्प जातली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां केन्ना दिसलें की तुमी समर्पणान येवपाक जाय किंवा कित्याक दिसलें समर्पणान येवपाक जाय म्हणून? कितें जालें जाणा, हांव न्ही थंय गव्हर्मेंट सर्वीस करता आनी म्हाज्या ऑफिसान एक विराज प्रोड्युसर म्हणून एक म्हजो कलीग आसा. तर कितें जालें अशेंच उलयतना एक दिसाक कितें जालें की अशेंच देवाचेंच कितें तरी उलयताले आसतलें, याद जायना म्हाका. पूण तो म्हणपालो आपूण खूब कितें कितें केलें कळ्ळें न्ही, पूण आपूण हें जें कितें केलां पळय न्ही आनी हें तेणी कशें केलें फक्त न्ही स्वामिजीक अटेंड बी करून न्ही खंय तरी वचून मातसो एक दीस वचून आयिल्लो. तितल्यान म्हणपालो आपल्याक खूब बरें दिसलें. हय आनी म्हणपालो तो स्वामिजी हांगा गोंयांत येवपाचे आसात म्हणून म्हाका सांगा म्हणून हांवें ताका सांगलें. आनी ताजे नंतर हांव एकदां पणजी गेल्लो पयलीं ते शिर्डी साईबाबाची कितें तरी उत्सव आसलो आनी सगळ्याक बॅनर लायले आसले. सो हांवेंच येवन परत विराज बाईक विचारलें की ते बॅनर लायला मरे? हय म्हणपा लागलो. आनी मागीर तेन्ना आयले पळय न्ही आनी म्हाजें कशें एक वेव्हारीक दृश्टीकोन. विराज भाई जर व्हरता जाल्यार हांव वतां सामको. म्हणजे ही गाडी बिडी आसा म्हजे कडेन, पूण म्हजी गाडी खर्च करून एकटोच पेट्रोल इतलें घालून बेश्टें सारको पूर्ण वेव्हारीक दृश्टीकोन. तर मागीर कितें जालें ते स्टार्ट जाले नंतर मागीर विराज भाई गेलो जाल्यार हांव वतां आनी विराज भाई 3 दीस गेला. ह्या 8 दिसाचे हेका विराज भाई 3 दीस गेला आनी लास्ट दिसा विराज भाई कितें म्हणटा की आपूण वतलो पणजे पूण आपूण येवपा ना परत. कळ्ळें न्ही. येवपा ना हांव येना म्हणलें. तेन्ना म्हाका व्हडलें कांय फील जालें ना. एक दुसरें म्हणजे बायल कितें सांगपा लागली, बायल गेलो ना. ती कितें म्हणपाली, ना ना तूं चल, तूं थंय आमच्या साडो रावतालो म्हणलें साडवा थंय राव. ओके म्हणून हांव त्या दिसा गेलो ताजे बरोबर. आनी तेजे बरोबर गेले नंतर तेचो लास्ट दीस तो. लास्ट दिसाक आनी विराज भाई आयलो ना पूण तेणें म्हाका कोणा बरोबर तरी अरेंजमेंट केली आनी हांव मडगांव पावलो. म्हणजे अशे तरेन ती म्हजी हातून सुरवात जाली आनी त्या टायमार व्हडलें कांय फील जालें ना. हे खंयच्या वर्सा हें ते 2008 2008 स्वामीजी हांगा आयले पण एप्रील 2008 ते स्वामीजी हांगा आयले. एक तीन दीस अटेंड. तेजे नंतर कितें जालें ते विराज भाई आसा पळय ताजे थंय कॉन्टॅक्ट आसले, म्हजे कांय कॉन्टॅक्ट ना. आनी अशेंच आमगे जातालें. हांगच्यानी आनी खूब लोक वताले. उल्हास गांवकर म्हणून एकटो वता. तेणें कंटिन्युअस अटेंड केलो. आमी तेका पयलीं वळखना. सो तेणें कितें केलें, विराज भाईन थंय विचारलें खंय मडगांवां खंय जातलें हें आतां मेडिटेशन फुडें कंटिन्यू करपा जाय 45 दीस जाल्यार खंय जातलें. मागीर तेका तो हो एड्रेस मेळ्ळो. हो एड्रेस कशें म्हाका सामको लागीं. कळ्ळें न्ही. म्हाका लागीं म्हणजे सादारण म्हाका दिसता एक 5 ते 10 मिनटांनी हांव थंय चलून येयल्यार सुद्दां पावता. इतले लागीं म्हाका तो एड्रेस स्वामीजीन दिल्लो. आनी हांव आनी म्हजी बायल दोगांय येता. आनी जेन्ना तें मेडिटेशन आमी सुरवात केलें पळय न्ही सवका सवकानी हातूंत इंट्रस्ट म्हणजे कांयच ना न्ही, पूण एक तो टायम जालो काय ना एक सामकी ओड येता की आमकां वचपा जाय ह्या टायमार वचपा जाय. म्हणजे अशें चुकनासतना म्हणजे थंय आमी पावले. कळ्ळें. आनी बायलेकच फील जालें. बायलेन खरें म्हणजे शिबीर अटेंड करूं ना पूण आमी चुकनासतना थंय पावले. आनी त्या नंतर कळ्ळें अरे म्हणलें स्वामीजी हांगा येवन गेलो आनी हांवें फक्त 3 दीस अटेंड केला. केदी व्हडली मिस्टेक केली हांवें. तेन्ना म्हाका कळपाक लागलें की म्हणजे दीस जाता जाता व्हडलो हें केला. मागीर अजमेराक क्लास शिबीर कळ्ळें. हांवें मागीर चिंतलें अरे म्हणलें सारकें म्हणलें वगडायलें स्वामीजी इतलें लागीं आसून हांव मागीर हांवें चिंतलें हांवें लीव घातली. लीव आमकां एक लीव मेळटा ती लीव घातलें हांवें 15 दीस. म्हणल्यार आतां हांव अजमेर वतलो. आनी अजमेर वतलो जाल्यार म्हाका तशें कळना कारण कोणाकडेन कॉन्टॅक्ट ना. ह्या सायडीक आमी फक्त थोडेच लोक. आनी आमचो कामत म्हणून एक पयलींचो आमचो ट्रस्टी आहा ताजे कडेन आमचो कॉन्टॅक्ट आसले. सो म्हणपाक लागलो हांव तुमचे बरोबर येतां अजमेर. आनी म्हणजे तेंचें कितें आसलें थोडेशे प्रचाराकय या आनी थोडे शिबिरी अटेंड करया. सो तशीच हांवें लीव घातली 15 दिसांची. आनी फुडें वचून पळयलें जाल्यार तांचे प्रोग्राम चेंज जालो. जे हांवें ते 15 दीस घातलेले पळय न्ही ते काबार जातकीर तेका वचपा जालें. ताणें डायरेक्ट सो थंय म्हाका तें चुकलें. थंय तें म्हाका मेळ्ळें ना. फुडें म्हणटून मागीर तें हें मेळ्ळें ना आमचें शिबीर. हें मेळ्ळे नंतर मागीर आमी लोकांचें शिबीर घेवपाक लागले. आमी तें स्वामीजीचें जें हें आसा पळय तें घेवन एक शिबीर घेतलें. त्या टायमार तें कंप्लीट शिबीर जालें आमचें. लिंगायत हॉल म्हणून आसा थंय. आनी जबरदस्त इफेक्ट आयलो सारको. म्हणजे सामकें कळ्ळें कितें म्हणटा तें. म्हणजे पूर्ण आयकलें न्ही कंप्लीट आनी सारकें कळ्ळें की हाजी बाबा आज समाजाक खूब गरज आसा. आनी तें शिबीर सुद्दां गांवकर भाईन एकट्यानच डिसायड केला की आपूण हें घेतलो. सगळो पयशाचो कोर्स सगळो तेणें आपूण केला. आनी आमी कांय ना आमी फक्त एक पावणे कशे वयता आनी येता. कळ्ळें न्ही. पूण तेजे नंतर मागीर म्हणजे पणजेच्यान सुद्दां लोक आयिल्ले प्रचार करपाक. प्रचारांत लोकां घराकडेन वचून कशें करतले. कोणा घरा वचून बाबा हें आनी कोणाक कशें सांगप हो एक लज कशी दिसताली तेन्ना.
फुडें वचून ते प्रचार तेंचेर आमी प्रचार करपाक लागले. ते प्रचार करता पळयलें जाल्यार कांय ना, सादें सिंपल वे सांगपाचें, टॅम्पलेट दिवपाची आनी ते केले नंतर मागीर आमी निरंतर म्हाका कळ्ळें की बाबा हेतूंत जबरदस्त कितें तरी आसा. हें लोकांक आयच्या समाजाक खूब गरजेचें आसा. आनी ते नंतर आमी आतां जालीं 15 वर्सां सुमार जालीं आमकां आमची अशी चालू आसा. म्हणजे तुमची 15 वर्सां जाली. हेच्या पयलीं तुमची लायफ कशी जालेली, मागीर हितून तुका लायफ कशी चेंज जाली? हय न्ही, हाज्या पयलीं कशें पळय, हेच्या पयलीं हांवें सुरवात जी आसली पळय ती रामदेव बाबालो योग पळोवन जाल्लो. हांव काय गेलो ना पर्सनली, पूण हांव योग म्हणजे घरा कडेन बसूनच तो फुकट मेळटलो तोच करतालो. योग जो आसा पळय तो फुकट मेळटालो तोच करतालो. सवका तो बंद जालो. त्या नंतर हांवें चिंतलें की तें फुकट मेळ म्हण जालें ना न्ही, तर पयशे दिवन की आर्ट ऑफ लिविंगाचें जें एक सुदर्शन क्रिया म्हणून जें आसा पळय न्ही, ताका फी आसा. ती करया म्हणली, ती तरी चालू उरतली. पयशे दिले नंतर तरी उरतली. आनी तेका गेलो आर्ट ऑफ लिविंग. तेंचे बरें आसा आर्ट ऑफ लिविंगाचें, खूब बरें आसा. ते अटेंड केलें. 6-7 दीस कितें घेता ते अटेंड केलें. ते 1-1.5 वर्स चल्लें म्हाजें. कळ्ळें न्ही. तेवूय 1.5 वर्स चालू आसलें. ते चालू आसतनाच विराजान म्हाका हें सांगलें. आनी ते चालू आसतना मागीर हांव हेंवूय केलें. आनी खंय तरी खबर ना, एखादे हे गुरू म्हजे आसतले. तांकां गुरू म्हूण घेतलें नासलें हां. केन्नाच गुरू म्हूण पांय पडलो ना, कांयच ना. हें अटेंड करतकीच तांकांय पांय पडपाक लागलो. त्या वेळार एक तो शारिरीक क्रिया कशी, जशें आमी एक्सरसायज करता किंवा योग करता तशें धरून करतालो. कंटिन्यूअस तशें चालू आसलें. केन्नाच तांकां लोक वचून तेंचे फोटो दवरलो आसतलो, ते फोटो पांय पडटाले. हांव केन्नाच पांय पडनासलो. जेन्ना ह्या स्वामीचें जेन्ना आयकलें, म्हणजे हांव साईबाबा तसो पयलीं साईबाबाचो भक्त. कळ्ळें न्ही. आनी साईबाबाचो भक्त म्हणटकीच साईबाबाची आनी एक तेचे पयलीं म्हाज्या जिवनांत आनी एक हें आयलें. आर्ट ऑफ लिविंगा चालू आसतना आनी साईबाबाचोच एक गुरू, साईबाबाचो एक शिश्य, ताणें तोय ना समाधिस्थ जाला, पूण ताणें एक आपलें कितें तरी एक सिस्टम करून दवरली. ती सिस्टमे प्रमाणे कितें आसलें, इल्ली सकाळ फुडें उठपा जाय, सगळ्यांनी न्हांवपा जाय, मागीर ते तुका मारुती स्तोत्र आसलें आनी तेंची आनी कितलीं स्तोत्र आसलीं. म्हणजे 1.5 वराची एक साधना आसलेली. सो म्हाजें नाल्यार म्हज्यान पयलीं सकयल जमनीर बसून एक जेवपा सुद्दां जायनासलें. तर ती साधना हांवें करता म्हणजे म्हजे सकयल बसपाची जी पळय आसा पळय ती तें जालें. सकयल बसपाक बेस्ट जावपा लागलें. सो हांगा येवपा खातीर सकयल हेजेर बसचें पडटा न्ही. सो थंय ती साईबाबान खबर ना म्हाका ती तयारी खंय केली आनी थंयच्यान तयार करून मागीर हांगा हाडलो काय कितें म्हाका खबर ना. आतां अशा प्रकारे हातून हाजी सुरवात जाली. कळ्ळें. आनी तुमी विचारलें पळय न्ही की कितें बदल जाला जिवनांत. तर मेन म्हळ्यार म्हाका खूब राग येता. खूब जाण म्हजे लागीं आसा पळय न्ही तांकां सगळें खबर आसा. खूब राग येता. पळय हांव रिटायर्ड जाला एक्चुअली. म्हाज्या रिटायरमेंटाक सुद्दां पयलीं सद्याक तो म्हणजे म्हजे बद्दल कोणी सांगता आसतना म्हाका खूब राग येतालो. तर आनी कितें आसलें, ते पब्लीक रिलेशन आहा तातूंत. जे लोक येतात तांचें कामां जावपा जाय, जालें ना जाल्यार ते कितें तरी उलयता. म्हजे पर्यंत जें कितें आसा हांव करतालो, पूण जायना जाल्यार ते बोवाळ घालताले. हांवूय परत तेंचे फुडें झगडटालो की हांवें तुजें दवरूं ना, ते दुसऱ्या कामां खातीर अशें झगडे जाताले. ते फुडें वचून हें ध्यान करता अशें जालें की ते लोकूय म्हजे कडेन येवन झगडपाचें बंद जालें आनी हांवूय तेंचे कडेन झगडपाचो बंद जालो. सगळ्यांत व्हडलो जर फायदो जर जालो जायत म्हाका जो राग येता तो म्हजे लागींचे लोक आसा पळय तांकां सगळ्यांक खबर आसा. तो सादारण ऑलमोस्ट कमी जालो सामको. खूब कमी जालो. ऑफिसांनी म्हजे फुड्यान कोण येवन म्हाका त्रास करपाचे लोक कमी जाले. आनी सगळ्यांत व्हडलो फायदो जालो मागीर पेशन्सूय डेवलॉप जालो. कळ्ळें न्ही. म्हणजे फॅमिलीकूय तेजो खूब फायदो जालो. कित्याक एकदां घरांतल्या मनशां राग येवप म्हळ्यार तो फॅमिलीचेर राग काडटा, शेजाऱ्याचेर राग काडटा, कोणाचेर मागीर ऑफिसांतल्या तांकांय बी खूब फायदो जालो. परत म्हजे बायलेकय बी तशेंच जालें. म्हणजे तिकाय बी ते एक पेशन्स तेजे भितरय बी डेवलॉप जालो. आनी असो सगळ्याकच असो बेस्ट फायदो जालो. ओके. आणि अशें हाका विचारपाक जाय की अशें म्हणटात की जेन्ना समर्पणान जेन्ना एक तुमचे आउटसायड सुद्दां एक ग्रोथ जातात. म्हटल्यार अशें की भायले बिझनस वाडटा किंवा कामान बरें लक्ष लागता ह्या सगळ्याचें. तसं तुमचें खंय पर्यंत जालें किंवा कशें कितें जालें तें? हय, गव्हर्नमेंट सर्वीस आसले कारणान सॅलरी ती ते सगळें तशेंच आसता न्ही. पूण पयलीं न्ही पयशे पावनासले. कळ्ळें न्ही. म्हणजे सॅलरी ती घेताले, मागीर पगार वाडलो तें वेगळी गजाल. पूण एक खंय तरी पयशे पावना अशें दिसतालें. ते स्लोली न्ही सगळें मॅनेजमेंट सिस्टमॅटीक जावपा लागलें. पयशा खातीर कसलीच हें उरप ना, म्हणजे आपल्या बाबा पयशे सोंपले अशें जावप ना. म्हणजे स्लोली न्ही ती पयशाची सगळ्यो म्हणजे ज्यो कितें तुज्या जिवना हें आसतात प्रॉब्लेम आसतात ते स्लोली मिटले. कमी जाले, सारके कमी जाले. कमी जाता एकदम शकता अशें म्हणू शकना. राग कंप्लीट गेलो अशेंय आमी म्हणू शकना. टायम लागता पूण जाता, घडटा तो कसो. आणि इनर ग्रोथ तुमची कितें कितें जाली भितून? आनी तुमी म्हटलें पेशन्स खूब येयलो, राग केलो आनी कितें जालें? पेशन्स, राग बाकीचे असलेच हे जाले. ग्रोथ म्हणजे बाकी मागीर दुसऱ्याक खूब रिस्पेक्ट आनी दुसऱ्याक हें करपाचें, ते बी दुसऱ्या बद्दल बरो मनीस आसा तें पळोवपाचें हें जालें. बाकी तूं खोटें बी उलोवपाचें खूब पयलींच आवड नासलेली म्हाका खोटें उलोवपाची. पूण कितें आसता तुका जरी आवड नासलेली खंय तरी पसून गेल्यार तूं तें उलयता. पूण आतां हांगा येतकीर जालें तें पूर्ण एक बॅलन्स मनीस तयार जावपाक, बॅलन्स घडपाचें सुरू जालें.
कांयच म्हणजे चुकीचें करपच ना, कांयच चुकीचें करप ना. चुकून सुद्दां खंयच म्हणजे फायद्याचें आनी पयशांची जी पळय ती हें आसलेली एक तुका ग्रीड आसलेली सांगलें वेव्हारीक आसता म्हणून पयशांचें सामकें हें जालें. हांगा आमी आतां आमी लोकांक प्रचार करतात, हें करतात. कितलो खंय कितें गरज आसा पॅम्पलेट करपा जाय किंवा बॅनर करपा जाय, खंय वचपा जाय, गाडी म्हाका गाडी घेवन फक्त 6 वर्सां जाल्लीं. इतल्या वर्सांनी ती गाडी फक्त चड समर्पणाकच चलता. कळ्ळें न्ही. कसलेंय जर काम आसत न्ही तेच खातीरच ती चलता. आनी खूब जाण जे समर्पण आसा न्ही तांकां खबर आसा जे लागीं आसा ते. म्हणजे पूर्ण ताका दाखोवन दिलां हांव कंटिन्युअसली हितून आसा. आमकां तुमचे थोडेशे अनुभूतीच आयकपाक जाय. 15 वर्सांन खुबश्यो अनुभूती तुमच्या वांगडा घडल्या आसतल्यो. हय, अनुभूती तश्यो खूब जातात. आमकां जातात किंवा आमच्या शेजाऱ्यांक जातात. म्हज्यो तश्यो अनुभूती तश्यो म्हणजे तें बरें दिसलें पळय न्ही, तीच खूब म्हत्वाची पयलींची अनुभूती. आनी कितें जालें म्हाका दिसता 2008 न्ही तेन्ना एक 2 वर्सां भितर केन्ना तरी आमी एक हांगा मडगांवां शिबीर घेतलें. आनी तें शिबीर चालू आसतनाच न्ही तुमकां खबर ना, तुमी आयकलां काय खबर ना, काणकोणाक बऱ्या वर्सां फाटीं एक ढगफुटी जाल्ली. फुडें ना आयकूं ना. हय, काणकोणाक केन्ना जाल ना ती, पूण तेन्ना जाल्ली आनी लोकांची घरां बी अशी कंप्लीट बुडलीं. थोड्यांची घरां कंप्लीट बुडलीं. आमचें घर आसा पळय तें थंय शेतांकच अशें आसा. पूण कितें आसा मदीं एक बांद आसा, बांद खबर आसा न्ही, हय. देवूळ आसा, देवळाचो बांद आसा. त्या वटेन शेत, ह्या वटेन शेत. कळ्ळें न्ही. आमचें ह्या वटेन आसा. सो त्या वटेन तें कंप्लीट बांदाचेर उदक आयलां आनी हांव शिबीर घेतां. म्हाका कोण तरी कोणाक तरी कळ्ळें आनी तेणें म्हाका शिबिरा आसतना फोन लायलो की अशें जालां तुमचें थंय कितें जालां. तशें म्हणटकीर हांवें कळ्ळें पळय म्हाका खबर आसलें पूण तितली जालां खबर ना. हांवें पापाक फोन लायलो. पापायक म्हाज्या फोन लायलो. पळय खंय म्हणपाक लागलो तें उदक वयर येवन ह्या वटेच्यान येवपाक लागलां. आतां कितें करतलो? हांवें रोखडीच प्रार्थना लायली. कळ्ळें न्ही. हांव असो संग्या कामान आसा आनी आपल्याक थंय वचपाक शक्य ना. अशें तुमी अशें हें करात. आनी ते नंतर एक म्हाका दिसता 10 मिनटांनी परत हांवें पापाक फोन लायलो. तर पापा सांगपाक लागलो ना तें उदक देंवपाक लागलां. कळ्ळें न्ही. म्हणजे कितें जाता आतां हातूंत ह्या अनुभुतीच्या लोकांक कितें आसता म्हणजे लिंक कळना न्ही. तेजें जालें ना जालें आसतलें अशें म्हणूं शकता. पूण म्हजे खातीर तें येस स्वामी खातीरच तें जाल्लें आसा. आनी रोखडीच प्रार्थना केली आसतली हातूंतल्यान आश्रमांत शक्ती आमची तें कितें प्रार्थना धाम आसा पळय तातूंतल्यान. आनी हांवें परत रोखडो एक 10 मिनटान परत फोन केलो कित्याक तें वयर उदक चडटा म्हणटात. त्या वटेन जर ह्या वटेन जर आयलें जाल्यार तें आमचें घर शेतांत आसा. पूण तें येवन आमचें घर अशें म्हणजे लोकां घरांतल्यान सगळ्या भायल्यान भितरल्यान उदक गेल्लें. कळ्ळें न्ही. सो ती पॉसिबिलिटी आसली. पूण हांवें प्रार्थना केली. परत रोखडोच फोन केलो जाल्यार फोन केलो की म्हाका कळ्ळें की तें आसा तें उदक देंवल्लें आसा. आणखी अनुभूती तुमची आयकपाक जाय दिसता म्हाका खंयची आहा जाल्यार तुमी सांगपाक शकता. म्हणजे आनी कोणाचे आनी एक दोन अनुभूती अश्यो आसात की आमी अशेंच त्याच जाग्यार शिबीर घेतलें. आनी त्याच जाग्यार शिबीर कशें घेतलें ज्या घरान शिबीर घेतलां तेंची आमची कोण तरी एक सादिका आसली तिगेली फ्रेंड ती केन्ना येवन बसता अशी परिस्थिती. म्हणजे व्हडले उमेदीन येवन बसना. ती वयर रावतात आनी सकयल अशें सारकें निवळ सुद्दां ना. PCC घातली कशा तशा मागीर ते कितें तरी बेश्टी हें घालून बिलून अशें करून तें थंय केल्लें. आनी तेजे 45 दीस चालू आसलें. 45 डेज आमी मुखार करता. आनी तिजें कितें बारीक दुकान आसा दुदाचें बिदाचें. ती म्हाका दिसता तिजो पयलो घोव वता मागीर ती 11 सुमार ती वता अशें कितें तरी आसतलें. तर तिणी सांगलें आपली अनुभूती आमकां. तर तिणें इस्त्री मारली. कळ्ळें. आनी सिल्काची साडी सगळ्यांत वयर दवरला. तेजे वयर ती इस्त्री दवरला. आनी इस्त्री चालू. कळ्ळें तुका सिल्काची साडी विचार कर सिल्काची साडी चालू. आनी ती तें आपल्याक कितें काम करून आतां ती घोवा खंय दुसरे कडेन धाडपाक दिसता ती वचोन दुकानार गेली. दुकानाचेर सोंपोवन म्हाका दिसता देडाक काय कितें तरी मागीर एका देडाक ती घरा आयली. पळयलें जाल्यार इस्त्री चालू आसा. तिका मातशी तांबडी जाला अशी हें जाला. आनी एक सायडीन AC बी आसा. सो तिणी व्हरोन तें आमकां दाखयलें. पळय अशें घडलें की आमी इस्त्री चालू दवरला सिल्काची साडयेक कांयच जालेलें ना. कळ्ळें न्ही. आनी तिणी स्वता व्हरोन सांगलें आतां हांवें तें कशें घेतलें सांगता. मात विचार करात. ज्या हेतूंक आमी व्हरोन हें आमचें शिबीर व्हरतात व्हडल्यो अनुभुती येता म्हणटात. चुकून समज जर तिगेलो उजो लागलो ती खंय कित्याचेर घालता आसतली. तुमचें केलें आनी आमचें जालें सादारण समाजांत अशी पद्दत आसा की तुमचें हें केलें आनी आमचें जालें अशें म्हणपाचें. तर कदाचीत स्वामीच्या लक्षांत आयल्लें की तिजी घरां कदाचीत हें घडपाचें आसलें तें ह्या हातूंतल्यान ती सुटला. आनी स्वामीजीक कळ्ळां की बाबा हें अशें जालें जाल्यार आमच्या हेजेर येतलें. स्वामीजीन कदाचीत तिका वाचयलां कितें तरी घडलां आनी कितें तरी घडून नाल्यार हें पॉसिबलच ना. सिल्काची साडी तेजेर चालू दवरला आनी ती जळनासतना रावप हें पॉसिबलच ना. अशेंच आनीक आमचो उल्हासगांवकर सगळ्यांत पयलीं आमचें हांगायला हें मेळ्ळें पळय तें सेंटर उल्हासगांव एकूच सेंटर आमी आनी आमकां पणजी कनेक्शन ना आमी खूब पयस तेंच्यान. सो हांगा आमी थोडेशे लोक करताले. उल्हासबाईक हीच अनुभूती आयलो. तेणें कशेंच खंय इस्त्री मारून दवरली आनी तो तसो दवरलो आनी बाजारांत भोंवोन बिवोन आयलो जाल्यार पळयलें जाल्यार ती तशीच चालू आसली. कांय जालें ना. स्वामीजीनी वेळा आमच्यांनी म्हणजे काळजी घेता. हें हातूंतल्यान आमकां दिसता.
तुमकां कित्याक दिसता की आजच्या युथांनी समर्पणान किंवा मेडिटेशनान जॉइन जावचें कित्याक? ही खूप गरज आसा पळय कित्याक जाण तूं आज तुम्ही पळयात दाखयता राग सगळ्याक येता आजय तो पयलीं येतालो दुसरे म्हणजे फाटले त्या आसतना सगळे राग बी म्हणटा ते सगळे तुका राग काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सगळे शत्रू प्रत्येकाच्या भितर आसा पूण आज न्ही पेशन्स इल्लो चड कमी जाला म्हळ्यार कितें समज आवयन भुरग्याक तापयलें किंवा टिचरान तापयलें की तांकां रोखडोच जीव दिवपाक वता अशें जीव दिल्ले आसा कितल्या जाणांनी खबर आसतलें कळ्ळें तो पेशन्स जो कमी जाला पळय न्ही तो पेशन्स तुजे भितर येता म्हणजे तुका चुकीचे जर तूं जी डिसिजन घेता ती घेवपाची शक्यता खूब कमी आसा खूब गरज हीच आसा दुसऱ्यान पळयता झगडी म्हणटा ती घरांतल्या भितर जाता बायल घोवा भितर जाता बायल भुरग्या म्हणजे भुरग्या पेरंट्सां भितर जाता शेजाऱ्या भितर जाता मागीर धर्मा भितर जाता देशा भितर जाता म्हणजे सगळ्याकच झगडी जातात हे जर ध्यान जर लोकांनी केलें जायत न्ही तर 100% म्हाका दिसता की तातूंत खूब सुदार येतलो. बरोबर. पण अशें जाता न्ही की सुरवातीक मेडिटेशन म्हणटा तुका बाबा नेगेटिव्ह थॉट्स येवप तकलेन स्टार्टिंगूच सुरवातीक हय, आनी युथांक जाल्यार पयलीं पेशन्सूच ना जाल्यार ते हय, कशें हँडल करतले हे खातीर सुरवातीक हय, मागीर मागीर तरी संवय येता पूण हय, सुरवातीक सगळे थॉट्स हय, ते आपल्याला पास्ट ते याद येवप. तो प्रॉब्लेम कितें आहा जोपर्यंत तूं हांगा येना हां, तोपर्यंत ते पॉसिबलच ना तूं जर हां, येवन अटेंड करिना आनी कितें जाला समाजाक कशें आसा एक नेगेटिव्ह थॉट ध्याना बद्दलच आसा की ध्यान केलें की तूं खंय तरी संवसार सोडून वयतलो संन्यासी येतलो. हय मालयान वयतलो काय खंय तरी वयतलो घर सोडून वयतलो करचें ना अशा प्रकारचे काही ते एक म्हणजे चुकीचे समज जे आसा ते आसात समाजात सो त्याच खातीर कितें आसा प्रत्येक पेरंट्सान तेजे विचार करपाक जाय प्रत्येकान आमी आतां सुद्दां सगळे शाळांनी वतात सगळे वचून त्या लोकांक समजायतात की बाबा हे पळय हें अशें आसा हें सामकें प्युअर सायन्स आसा सगळे आमी हें करून खंयच्या युट्यूबा वयल्यान घेवन तांकां लोकांक समजायतात की बाबा हें पळय तुमच्या भुरग्यां खातीर बरें आसा भुरग्याचें कॉन्सन्ट्रेशन वाडटलें मागीर ते कितें चुकीच्या जाग्यार वचपाची शक्यता ना तेंच्या हातांतल्यान चूक घडपाची शक्यता ना हें आमी तांकां समजोवपाचो प्रयत्न करतात पूण ते फायनली तेंचेरच आसा आमी फक्त सांगपाक शकतात म्हणजे आमी आतां म्हाका दिसता आमकां जो जी एरिया पडला त्या मध्ये टोटल एरियेक आमी मॅक्झिमम भोंवलेले आसा लोकांक सांगपाक भुरग्यांक सांगपाक पूण कितें आसता लोकांचो हें नासता कितें तेजेर म्हणजे कितें पयलीं सद्या ते पयलींच एक वायट दृश्टिकोण आसले कारणान ते आयकोन घेवपाक तयार नासता म्हणजे तशें तेजेर आमी कांयच करूं शकनात आमी स्वामिजीचेर सोडटात आमचें कितें स्वामिजीन सुद्दां आमकां सांगलां तुमचें सांगपाचें काम ते आयकले ना आयकले तुमचें काम न्ही की तुमचें क्लिनींग हें जाताच म्हण सांगलां स्वामीजी सो आमी तितलेंच करतात तेजे फुडें आमी करूं शकनात म्हणून स्कुलान बिलांनी वता आमी टिचरांचो रिस्पॉन्स बी बरो आसा तांकां टिचरांकूय तें कळपा जाय की बाबा हे भुरगे जर फुडें जर फुडलीं जर आमगेलें भवितव्य आसा जाल्यार हे भुरगे जर सुदारले जाल्यार फुडें संवसार सुदारतलो कित्याक आजकाल कितें जाता पळय पयलीं म्हाजी आई सांगताली त्यो तेंची टिचर जी आसले पळय न्ही जर कितें चूक केली मस्ती केली जाल्यार भायर वता दवरताले पांया पोंदाक फातर दवरताले आनी पनिशमेंट करताले आमच्या टायमार बी आमकां मार बी पडटालो पण आज भुरग्याक मारपाची आनी सोय ना पळयला तुमी हय. कोणाकच म्हणजे आतां अशें हें जाला की भुरग्याक म्हणटा मारपाकच जायना अशें इतले पर्यंत जाला तें म्हणजे ते समाजात ज्यो कांय हें घडलां ते ताजें हें आसा पूण अशें जर ध्यान जर लोकांनी केलें जायत तर खूब बरें मागीर पूण अशें म्हणटात न्ही पळय आमी ध्यान केलें जाल्यार आमच्या सायडीच्या लोकांक तेजो इफेक्ट गावता सो म्हाका हें दिसता की इन केस जर आमच्या स्कुलांतले टिचर्स जे आहात पळय तेंच्यांनी जर सुरवातीक जर ध्यान करीत न्ही भुरग्यांक ऑटोमॅटिकली इफेक्ट पडटा ऑटोमॅटिकली जॉइन जातले ते. हय ते ती परत एक हें जाता न्ही पळय आतां हांव जर बरें काम करपाक लागलो नॅचरल म्हाज्या सायडीच्या लोकांक दिसता की बरें काम करचें एक लॉजिकली दिसता प्रत्येक म्हणजे ती एनर्जीच्या हेतूंतल्यान दिसता जर म्हाका पयल्यानंतर एक वेळार मनीस बरो आसा आतां पळय रिटायर्ड जालो तर मागीर ते म्हणपाक लागले की आतां हो थंड जाल्लो आसा तेंकां ते दिसून आयलें की बाबा हो थंड जाल्लो आसा आतां तेंच्यांनी म्हणलें की आतां तो थंड जाल्लो आसा कित्याक लागून की ते दिश्टी पडटा तांकां की बाबा थंड जालें हें पळयता आनी पळयता मागीर ते दुसऱ्याक दिसता बाबा येस हेंचे भितर कितें तरी बदल जाला जाल्यार आमी तें करून पळोवया अशें कांय जाणां दिसता जे तेजें निरीक्षण करता सूक्ष्म निरीक्षण करता तेंच्या खातीर तें पॉसिबल जाता कांय लोकांक कांय गरज आसून आमी समजायल्या नंतर ते येता कांय लोकांक मागीर तेंची गरज जाता येता ज्यांची गरज ना कोणाक देवाची हेजी ते लोकांक पावपाक खूब डिफिकल्ट कारण तेंचें सगळें सारकें चल्लेलें आसा लोक मागीर कितें करता जेन्ना गरज पडटा तेन्ना धांवत येता देवा फुडें गरज येवची पयलीं म्हणजे कशें तान लागली की बांय खणपाक कोता येना बांय उदक आपल्याक गरज पडटली म्हणून आपूण पयलींच पांय मारून दवरचें पडटा जेन्ना गरज पडटा तेन्ना उदक मेळटा तशेंच ह्या ध्यानाचें तशेंच आसा की कितें तरी आपल्या आयुश्यांत प्रॉब्लम येतलो आनी मागीर आपूण ध्यान करतलो नाल्यार आपूण जाणटो जातकीर ध्यान करतलो आतांच सावन जर सुदारलो जायत तुज्यो हेतून प्रॉब्लेम येवचेच नात मेन मागीर तुमकां हें दिसोंक ना की आपूण आतां मेडिटेशन जॉइन जालें आफ्टर रिटायरमेंट त्या लायफीर आपूण भुरगेपणान जॉइन जालें जाल्यार आपल्या लायफान आनी खूब बरें जातलें. हय तें जालेंच तें 100% न्ही तें कळ्ळेंच कितें जालें हांव एक्चुअली सर्विसेक लागलो पळय न्ही तो लागलो एक डिपार्टमेंटान थंय म्हाका सरप्लस केलें आनी खंयची दुसरी सर्वीस दिली कळ्ळें न्ही जी म्हजी हेजी न्ही
तेन्ना म्हणजे त्या टायमार स्वामीजी म्हणजे जे म्हाका ज्या टायमार म्हाजे लायफान हो प्रसंग आयलो त्या टायमार स्वामीजी गोंयांत येवन गेले. तेन्ना म्हाका विचार आयलो अरे स्वामी जर त्या टायमार जर येयल्ले जाल्यार कदाचित म्हणजे म्हाका हें समजत आसलें की बाबा हें न्ही म्हणून तेन्ना तो म्हाजेर परिणाम जालो. म्हणजे म्हाका म्हजो पोस्ट हें काडून घेवन म्हाका दुसऱ्या पोस्टार धाडलें. मागीर म्हणून परत खंयच्यान तरी प्रयत्न करून मागीर हातूंत आयलो आनी साईबाबाक हें करून शिरडे तांकां शिरोडा तें साईबाबाचें देवूळ आसा हांव रेग्युलरली थंय वचप आनी साईबाबाक हें करप प्रार्थना करप की तूं म्हाका परत मागीर पोस्टार व्हर. आनी स्लोली स्लोली करून केन्ना तरी एक म्हज्या फाटल्या कोणा तरी तेणी हांव जे आतां आसा त्या डिपार्टमेंटान घेतलें आनी हांवें मागीर परत तांकां लेटर केलें की हांव तेच्या सिनियर आसतना ताका कशें घेतलें पूण तें मागीर हातूंत तेणें म्हाका घेतलें. ऍक्च्युली भाई प्रचाराचं ऍक्च्युली महत्व कितें लोक कितें वेगळेंच समजता सो ऍक्च्युली प्रचाराक कितें जाता लोकां पर्यंत हें एक आमी कशें लग्नाक वचून एक इन्विटेशन कार्ड दितात तशें एक देवान तेंचे खातीर धाडलेलें इन्विटेशन कशें आमी समजता हे बाबा घे तुमकां आमी एक इन्विटेशन दिलां अशें आसा शिबीर आसा त्या शिबिरांनी अशें घडटलें आमी 8 दीस शिबीर जातलें स्वामीजीचें प्रवचन तुमकां व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान दाखयतले किंवा प्रोजेक्टराच्या माध्यमांतल्यान दाखयतले आनी तें दाखयले नंतर तुमकां स्वताचेच अनुभव येवपाक लागतले. तुमकां जो अनुभव आयलो तुमकां बरें दिसलें तुमचे फुडें तुमच्यान ठरोवपाक जाता कितें आसता तें तुमी एटलिस्ट पयले दिसा तरी या अशा प्रकारे तांकां समजोवपाचो एक वेगवेगळो प्रयत्न आमचो आसता. जर तुमचो 8 दीस आयले जाल्यार बरेंच आहा पूण तुमी एटलिस्ट पयलीं दिसा तरी येवन पळयात तें कितलें बरें आसा तें पळयात तें म्हणजे स्वामीजी सांगता न्ही सगळें आपलो अनुभव सांगता. थोड्याक पयले दिसाचो थोड्याकच हें जाता थोड्याक जायना थोडे तुका 2 दीस बसून येता थोडे तुका 45 दीस करून सोडटा प्रत्येकाची आपापली एक स्थिती आसता त्या अनुसार ते म्हणजे थोडे चिकटले ते चिकटून रावतात तांकां आवडले ते आवडून रावतात अशें न्ही थोडे अशे आसात तांकां गरज नासली कांयच पूण ते आसात भितर थोडे गरजे लागून आसात आनी थोड्यांचें कितें आसा आमकां हें करपा आपल्याक हें काम करपाक मेळना तें काम करपाक मेळना हें करपाक अशें कांय एक्सक्युजीस दिवन येनात थोडे. तुमच्या हेज्या प्रमाणे ऍक्च्युली गुरु म्हटल्यार कितें आनी गुरु कसो आसपाक जाय तुमच्या दृश्टीनसून? गुरू आतां पळय आमचें जें ध्यान आसा पळय न्ही तें सादारण सहस्त्रारा वयलें ध्यान आनी म्हजें पयलीं गुरूचें जें मत आसलेलें तें म्हजें पयलीं मत कशें आसलें हांव इतलें आसतना ऑफिसान आसतना पळयतालो लोक ते हें बी लायताले आनी ताचे स्वभाव पळयतालो अरे एक गुरूचे करतात आनी तांचो स्वभाव सारको ना हे वांकडे वागतात ते करप्शन करतात सगळें पळयतालो आनी म्हाका ताका लागून कितें जालें की गुरू बद्दल साईबाबा जरी हांव खूब भक्त जालो तरी गुरू बद्दल ती जी पळय हें आसली ती नासली म्हाका ओढ नासली गुरू बद्दलची की बाबा गुरू हांवें करपा जाय अशें नासलें म्हण सद्याक पयलीं कितें आसा कोणाक खबरच ना गुरू बद्दल गुरू म्हणटा कितें शाळेन आसतना दिसतालें अरे गुरू ब्रह्मा गुरू विष्णू गुरू देव महेश्वरा गुरू साक्षात परब्रह्म मागीर व्हडले कितें कितें उलयतात हो तर आमगे टिचर हो तेगेले भितर सगळें दिश्टी पडटा आनी हो कसो हेका इतलो व्हडलें कित्याक दिला म्हणजे एक प्रश्न तेन्ना शाळेंत आसतना म्हाका पडटालो तर फुडें वचून कितें जालें ह्या तें सांगता तशें त्या हेतून हांव जेन्ना हांगा आयलो पळय न्ही तेन्ना हातूंत सगळें समजता स्वामी इतल्या म्हणजे सिंपल हाचे पयलीं सुद्दां हांव न्ही आतां कितें टीव्ही आसली युट्यूब बी तेन्ना आसलेली दिसता म्हाका फाटीं पूण टीव्ही आसली टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान जेन्ना कितें येतालें पळय तें प्रवचन बी आयकतालो सगळें आयकतालो पूण तुका खबर आसलें पूण गुरू करपा जाय अशी केन्नाच भावना येयली ना गुरू फुडें वचपाची पूण आतां हांगा जेन्ना आयलो पळय न्ही तेन्ना सहजच कळपाक म्हणजे एक तर तुका दुसरे गुरू कळपाक लागले अशोक बी हांव पयलीं आयकतालो जाल्यार तेजी इतल्या हाय लेवलाचें प्रवचन तें तकले वयल्यान वयतालें तेन्ना ह्या स्वामीक जेन्ना हांवें आयकलें न्ही तर तुजे भितर न्ही तें सगळें समजोवपाचें टोटल ज्ञान येयलें समजोवपाक लागलें तो कितें सांगूं सोदता कितें आसा तें म्हणजे आमचें जें हें आसा पळय इतलें सिंपल आसा की लोकांक सारकें म्हणजे समजता सामकें सिंपल भाशेन आनी मेन म्हळ्यार हो एक संस्कार की तें सांगता तेच तुजे भितर आपुणूच घडपाक लागता तें खूब म्हत्वाचें सो त्या सगळ्यांनी ह्या गुरू लागूनच म्हाका कळ्ळें आतां गुरू खूब तरेचे आसात कांय वेळार लोक कितें करतात लोकांक संवय आसा की ते फक्त नॅगेटिव्हच पळोवपाचें चुकीची गजाल आसा नॅगेटिव्हच आसता अशें ना पॉझिटिव्ह आसा कितें आनी ते पयलींच्या काळांनी आनी ते स्वामीजीन आमकां खूब भशेन समजायलें की कितें आसा वायट शक्ती आसात त्यो एक शरीर आसलें कितें दोश म्हणटा तें आसतलें ते गुरू आसूं ना जाल्यार आनी कोण ते वायट शक्ती आसा तुजेर हें करता सो तुवें तुजी साधना करूनच ती म्हणजे ध्यान करूनच तुवें तें म्हणजे सांबाळून दवरचें पडटा तें वाडोवचें पडटा हें मागीर स्वामीजीन हांगा सगळें हांगा समजायलें ओके जर न्यू साधकांक समज येवपाक जाय समर्पणान जाल्यार कितें करचें पडटलें कशें कितें करपाक जाय? हय न्यू साधकाक जर येवपाक जाल्यार म्हणजे आमचें सदांच जी शिबिरां आसा पळय न्ही ती खंय ना खंय तरी म्हणजे ती सादारण पौर्णिमेच्या 8 दीस पयलीं लागता पौर्णिमेक लास्ट दीस अशें ती आमी लायतात म्हणजे खंय समजा दिसलें आमकां हांगा लावपा जाय तर ते आमी तें शिबीर थंय लायतात आनी सगळ्याक वचून आपयतात परत आमी सगळ्या माध्यमाचो यूजूय करतात पेपरार जाल्यार पेपरार घालतात पेपरान ती पॅम्पलेटी घालतात मागीर खंय जमलें जाल्यार वॉट्सॅपाचेर घालतात अशें करून ते आमी सगळ्या माध्यमांतल्यान ते आमी लोकां पर्यंत पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसता सदांच कोणें वाचलें तें येयलें आतां आमचो सुरेश भाई पटेल म्हणटा ट्रस्टी आसा पळय जाला पळय तो न्ही आमी एक्चुअली ताच्या भावाक आपयल्लें सुरेश भाई फुडें पावलो नासलें पूण आमी एक बॅनर लायिल्लो त्या बॅनराचेर म्हजो नंबर आसलो आनी दोग जाणां कोणा नंबर आसले ताणें म्हाका फोन केलो तिसऱ्या दिसा फोन केलो
बाप्पाला आपण साईबाबाचं भक्त, तर आपण आज येल्या चालता त्यामुळे तो तो म्हणलाय सारखं टायमार फोन केला तर त्या दिवसाकच साईबाबाची अनुभूती असलेली परफेक्ट टायमार फोन केला वेळ म्हणजे तो आज येईल म्हणून लेट झाला म्हणून काय ना तो यो आणि त्याच्यानंतर तो आयला तो त्यानं कंटिन्युअस त्याने अटेंड केलाय आणि पुढे वचून मागीर आणि त्याने खंय वचून चेक केलें परत की आता ते मशीन आयला न्ही मशिनाचेर तुगेले सगळे हे पळोवप जाता पयलींची चक्र जी असलेली पळय न्ही ताची ती क्लीन जालें नासलें वेरेज ही जी उरलेली पळय त्याची फुडली जी सगळी चक्र आहा ती बरी बेगी क्लीन जाल्या हें सुद्दां तेणें खंय तरी म्हाका दिसता कला अकादमीक आयिल्लें मशीन थंय तेणें चेक केल्लें तेन्ना तेणें सांगलां तुम्ही जर केन्ना चेक केला तुमचो ऑरा किंवा ना, अशें ना, अशें म्हाका म्हणटात न्ही ना ना तशें म्हाका संबंध आयलो ना तें कितें आसता वराबी म्हणटा पर्मनंट नासता हय तुजी स्थिती पर्मनंट नासता तुज्या आजूबाजूक कितें घडटा तुका केन्नाय रागय येता ना म्हणल्यार तो केन्नाय येता आदी सो त्या प्रमाणे तूं कसो विचार करता तुजे भितर हें आसा तुज्या विचाराचेर आसता तें प्लस हें कितें चुकीचें केन्ना घडटा जाल्यार सुद्दां ट्रिगर जाता न्ही तें तुका पयलींचो हा. स्वभाव तुजो तो सटकन तुगे ट्रिगर जाता तुका राग येता तर तुगेले त्या टायमार तो तसो म्हणजे मातसो बरो जाता मातसो हें जाता मातसो बरो जाता अशें तें म्हणजे तूं साधना कंटिन्युअस करपाची गरज आसा आयज ध्यान केलें किंवा आमकां अशी पुजा करतात मातशी केली तशें ना ती कंटिन्युअस एक अर्दवराचें ध्यान जें आसा स्वामीजी म्हणटा फक्त अर्दवराचें ध्यान तुमी कंटिन्युअस करात केन्ना जाल्यार तुमच्या भितर जो बदल आसा आनी तेजे भितर फायनल जी समाधीची स्थिती आहा ती तुमकां मेळटली तुमच्या खातीर एक्चुअली गुरुचरणाचो अर्थ कितें तुला म्हणटात न्ही गुरुचरणाचेर लक्ष आसपाक जाय हय आतां कितें आसा चडशे आमची संवय कशी ते तोंड पळोवन घेवन समजता स्वामीजीन आमचें समजायना तें अशें तें चैतन्य जें आसा तें गुरूच्या चरणांतल्यान व्हांवता म्हणूनच आमी ताका भावगून पांय पडटात हे भावगून पांय पडपाची जी पद्दत आसा ती तेजे खातीर आमकां काय पयलीं खबर नासली गुरून आमकां समजायला की जे चैतन्य आसा तें गुरूच्या चरणांतल्यान व्हांवता म्हणून ते गुरुचरणाक सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणजे स्वामी स्वता सांगतात जेन्ना ते हिमालयान आतां हें ध्यान जें आसा हिमालयन ध्यान आमचें स्वामीजीक तेंच्यांनी म्हणजे हांच्यान गूढ रित्या थंय व्हेला थंय तेचे कडेन साधना करून घेतला आनी हें जें सगळें जें हें आसा पळय न्ही तें तेजे भितर संक्रमीत केलां तर तें थंय आसतना तेन्नाच गुरूच्या म्हणजे तेगे तोंड कशें आसा म्हणटा पळयलें ना ह्या टायम फक्त जे म्हणजे इतली ती पावरफूल गुरू म्हणजे इतली पावरफूल शक्ती म्हणजे चेहऱ्याडे सुद्दां तोंडाडे सुद्दां पळोवपाचें तेगे हें नासतालें फक्त तो हेजेडेन पळयतालो खंय पांयडेनच पळयतालो गुरूच्या भाई तुमच्या अनुभवातून खूप गजाली शिकपाक गावले समर्पण म्हटलं कितें जाणपाक गावले तुम्ही तुमचो अनुभव शेअर केला आणि समर्पणा बद्दल म्हाका जाणून घेतल्या बद्दल खूप खूप धन्यवाद काय धन्यवाद तुम्ही आमची ऑपॉर्च्युनिटी दिली त्याबद्दल खूप धन्यवाद